दिवचल पोरण्या मार्केट संकुलाच्या इमारतीची सध्या सामकीच अवतिकाय झाल्या। सुमार 40 वर्सां पयलीं पोरण्या मार्केटाचे उक्तावण जाल्ले। आता ही बिल्डिंग पोरणी जाल्ल्यान सध्या कमकुवत झाल्या। सुमार 50 दुकानां ह्या मार्केटात आसा। आता ह्या इमारतीचो स्लॅब हळूहळू कोसळपाक लागला। देखून दुकानदार तसेच गिरायकां मदीं भय पातळ्ळा। सरकारान हे पोरणे मार्केट मोडून नवे मार्केट बांदचे अशी मागणी दुकानदारांनी केल्या। एक म्हणजे ही मार्केटची बिल्डिंग आसा ती बरीच जुनी बिल्डिंग जाल्ली आसा। जशें जवळ 40 वर्सां तरी जावंक जाय। तसो हांवूच हांगा ह्या बिल्डिंगेन जवळ 20-25 वर्सां म्हणजे आसपासून आसा। आनी आज अशें कितें जालां की हे मार्केट जे वयलो फ्लोर आसा पळय तो म्हणजे दर वर्सान कितें तरी वयल्यान तो स्लॅब कोसळत आसता। शटर वयर उखलीत जाल्यार शटरांतल्यान सगळी सिमेंट सकयल पडटा। ह्या जे बिल्डिंगाचे पळोवंक गेल्यार तशें पळोवंक गेल्यार तो मरम्मत करून कांय फायदो ना। कित्याक त्या परस ह्या बिल्डिंगेचे ऑडिट करून नवीन बिल्डिंग बांदप हो म्हजो एक प्रस्ताव आसा सरकारा कडेन। कित्याक सांगता ही आतां बिल्डिंग बरीच जुनी जाल्ली आसा। दर वर्सान जर अशें रिपेर करून हे करून करच्या परस म्हाका अशें तरी दिसता हांव ह्या भितर वेपारी म्हणटा बरेच जाण हांगा वेपारी आहा। वेपाऱ्यांच्या दृश्टीकोनातून बिल्डिंगीक नवीन जावप हे होच ताचो उपाय। दर वर्साचें रिपेरींग करप ह्याच्या परस नवीन आस्थापन करप हे योग्य अशें म्हाका तरी दिसता। कित्याक सांग दर वेळार कितें ना कितें कोसळत आसता। जिवीत आनी जायना हो वेगळो प्रश्न, पूण जालें जाल्यार आपत्ती जायत जाल्यार ताका कारणीभूत सरकारूच आसतलो। आनी जे आतां तुमी हें मार्केट पळयता आसतले तें मार्केट कशें खूब जुनें मार्केट आसा। ह्या मार्केटान लोक येता आनी रहदारी चालू आसा, वर्दळ चालू आसा। हातूंतल्यान ह्या फुडें दुर्घटना जावन एखादो वेपारी किंवा हांगाले गिरायक आसा पळय ताका अशें म्हणजे हे येवचें न्ही, अनिश्ट येवचें न्ही अशीच म्हाजी। हांव सद्या दिवचल पालिकेच्या मार्केट बिल्डिंगेंत आसा। ही जी मार्केट बिल्डिंग आसा ही पालिकेन बांदिल्ली पयली बिल्डिंग आसा। सुमार 40 वर्सां पयलीं म्हळ्यार 1980 ह्या वर्सा हे बिल्डिंगेचें उक्तावण जाल्लें। हे बिल्डिंगेंत तळ मजल्यार आनी पयल्या मजल्यार मेळून 50 परस चड दुकानां आसात। ही बिल्डिंग जुनी जाल्ल्यान सद्या सामकी कमकुवत जाल्ली आसा। ह्या बिल्डिंगेच्या भिंतींक वचत थंय तडे गेल्ले आसात। बिल्डिंगेच्या स्लॅबाचे कपचे पडपाच्यो घडणुको घडटात। फाटल्या 2-3 दिसांच्यान परत ह्या बिल्डिंगेचे कपचे पडपाक लागले। कांय वर्सां पयलीं हे बिल्डिंगेच्या स्लॅबाचे कपचे पडटाले। ताचे उपरांत पालिकेन दखल घेवन ह्या स्लॅबाच्या बिल्डिंगेच्या स्लॅबाची तात्पुरती डागडुजी करून वयर पत्रे घाले। ताचे उपरांत 4-5 वर्सां बिल्डिंगेची बिल्डिंग वेवस्थीत आशिल्ली, पण आतां परत एक फावट हे बिल्डिंगेच्या स्लॅबाचे कपचे पडपाक लागले। आतां मेरेन स्लॅबाचे कपचे पडल्या उपरांत आतां मेरेन कांयच वायट घडणूक घडूंक ना, ही बरी गजाल आसा। मात कपचे पडत आशिल्ल्यान दुकानदार आनी ग्राहकां मदीं भंय पातळ्ळा। हे बिल्डिंगेच्या सुरक्षेचोय प्रस्न निर्माण जाला। ही बिल्डिंग मोडून नवी बांदची अशी मागणी कांय वर्सां सावन दुकानदार करतात। आतां परत एक फावट स्लॅबाचे कपचे पडटात, देखून आतां पालिका आनी सरकार हे बिल्डिंगे विशीं कितें निर्णय घेतात ते पळोवचें पडटलें। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।